विधानसभेत जांच्यांनी बिलाक विरोध केल्लो तांकां घरां मोडपाची आसात। जे विरोध करताले तेच आतां म्हजे घराची फॉर्मां वाटपाक भावतात म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयल्यात। आर्डिक स्क्वाब ब्युरो रिपोर्ट। घरां मोडपाची आतां तांकां पळयला आसतले तुमी विधानसभेत कशा पद्दतीन विरोध करताले पळय न्ही, तांकां घरां मोडपाची आसा। तांकां जाय जाल्यार सांगात, ज्यांच्यांनी विरोध केलो, अरे आमी सांगले विधानसभेत आयका म्हजें म्हणून, रातच्या 11 सांगले अरे म्हजे घर स्कीम आमी कित्याक हाडटा ते आयकात तरी म्हणून। ना म्हणपा लागले, हाडपाचेच ना, हे बिल पास करपाचेच ना, आमकां पास करपाचेच नाका। कोणाच्या फोर्साचेर सांगताले? अरे विधानसभेत तेच्यांनी इतको विरोध केलो, थोड्यांनी तरी बिल पिल्ले आनी बिल उडोवपाक लागले। अरे निदान आयकून तरी घेयात, मागीर उलयात म्हणून सांगले। आनी तेच येवन परत विधानसभेत न्ही, तो भायर आमचो स्तंभ आहा पळय न्ही, ताज्या भोंवती बसले। त्या पत्रकारांक विचारात, दिसता कितल्यो आमकां गाळी खावल्या त्यो। विचारात कोणा खातीर यो? अरे आमी लोकां खातीर, जेंचें आमकां घर जें आसा पळय न्ही, सामान्य मनशाचें आमचें घर, सामान्य गोंयकाराचें घर, जेचें कोण तरी मोडपाचो ताचो भंय हो वयचो म्हणून म्हजें घर। आनी निव्वळ कायदो करून हाडला। हे फावटी आमी पूर्णता कायदो केला। आनी हो कायदो करता आसतना हांव म्हाजें स्कीम सांगच्या पयलीं तुमकां मुद्दामूच सांगता, इक्क्याचेर ते रावंक ना। तेंच्यांनी आनी एकट्याक कोणा तरी थिवीचे एकट्याक कोणाक फुडें काडले आनी तिका सांगल्या परत एक केस घाल म्हणून। गव्हर्मेंटांतली लँड आहा तेजेरूय केस घाल। ते कोमुदादवाल्यांक थोड्यांक फुडें काडल्या आनी तांकांय सांगल्या काड म्हणून। हांव खरें सांगता, हांव तुमच्या खातीर तांकां पांया पडटा। हांव खरेंच सांगता, अरे आमकां पडला सामान्य, जेन्ना वायट दिसता, म्हणजे ह्या पदाचेर आसल्या उपरांत सुद्दां एखाद्याचें घर जेन्ना वाचोवपाक शकना पळय न्ही, वायट दिसता तेन्ना हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्या। आनी कोमुदादीक अजुनूय हांव रिक्वेस्ट करता की दियात एनओसी। घरां बांदपाक आमी सांगूंक नाशिल्ली, एक तर तुमी तेन्ना हाडूंक जाय आशिल्ली। घरां बांदपाक थोड्या जाणांनी पयशे घेतले आसतले, घरां बांदपाक थोड्या जाणांनी एफिडेवीट दिले आसतले, कोणी घरां फुकट बांदूंक ना। कोणी घरां म्हणजे हार्डली कोण तरी एखादो दुसरो गोंयकार आसतलो तेणी ते एनक्रोच केला आसतले, पूण चडशा लोकांनी पयशे दिल्या। आनी आज परत ते पयशे दिता, हांव फुकट म्हणना, आज परत पयशे दिता, जाल्यार ती कायदेशीर करपाक जाल्या कितें? म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा त्या कोमुदादवाल्यांकूय बी सगळ्यांक, तुमी केस फाटीं घेयात अजुनूय बी। आमी तुमचे पेनल्टी सहीत पयशे तुमच्या अकाउंटार घालपाची जबाबदारी सरकार घेता, लोक न्ही। अरे सरकार जर एखादी बरी योजना हाडटा, तुमकां जमलें नासत न्ही, जाल्यार सरकार हाडटा, तुमी डिस्कस करा आसले असेंब्लींत। आमी सांगलेलें 1 वर न्ही, आमी 2 वरां उलयता म्हणून। तुम्ही प्रत्येक विचारता त्या प्रश्नाचे उत्तर हांव दिता। आनी हांवें कंटिन्युअसली सांगलेलें म्हाजी 2 वरां उलोवपाची तयारी आहा। रातचे 1 जाले सुद्दां आसत जाल्यार बिल पास करपा खातीर आमी डिस्कशन करुया म्हणून। थंय थोडे खूब हुशार लोक आहात तेंचे, ते अति हुशार आसलेले लोक आहात। आनी मागीर म्हणटा आमी विरोध करूंक ना म्हणून। तेच हांवें विचारलें, विरोध करताले जाल्यार ना आमी विरोध करूंक ना म्हणटा। अरे सगळ्या लोकांनी पळयला तुमी विरोध केला तो। आतां ओग्गी आहात थोडे जाण, फॉर्मूय घेवन वाटूंक लागलेले आहात। तांकां कळ्ळां तुमच्या शिवाय आतां पर्याय ना म्हणून। ओके, हें तांकां कळ्ळां।